नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। परवरी 6 गाडयांमदीं जालो भिरांकूळ अपघात, प्रवाशी साल्वार गाडयांचें बरेच लुकसाण। पुतळो मोडपाच्या प्रकरणात म्हापशे पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक, फुडलो तपास चालू। राजधानी पणजे करतले सोलर सिटी, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची घोषणा। पांच शारांनी मनयतले शिवजयंती, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। सोऱ्याची तस्करी आडोवपा खातीर अबकारी खात्या एक्शन मोड, पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर नेटान चल्ले तपासणी। आनी जॉगर्स पार्कान आसतल्यो सगळ्यो सुविधा, सांगता मंत्री मार्विन गुदिनो। आता खबरो विस्तारान। परवरी पुलीस स्टेशनाच्या मुखार 6 गाडयांमदीं अपघात जालो। मुखावेल्यान कार चलोवप्यान अटकीच ब्रेक मारल्या उपरांत एका फाटोफाट 6 गाडयो एकामेकाक आपटल्यो। हो अपघात जाल्ल्यान कांय वेळ येरादारी आडकून उरली। उपरांत पुलिशेन येरादारीक पयणी सुरळीत करून येरादारी रस्तो मेकळो करून दिलो। ह्या अपघातान गाडयांचें बरेच लुकसाण जालां, सुदैवान कोणाकूच गंभीर दुखापत जावंक ना। करासवाड्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडपाची घडणूक घडिल्ली। सोमारा सांजे मेरेन नवो पुतळो शिवप्रेमींनी बसयलो, तशेंच पुतळो मोडपी अज्ञात मनशाक 7 दिसां भितर सोदून काडून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी शिवप्रेमींनी काल केल्ली। त्या फाटभुंयेर पुलिसांनी पुतळ्याची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्यात। नायजेल फॉन्सेको, आलेक्स फर्नांडीस आणि लॉरेस मेंडीज हांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या। ह्या तिगांकूय अटक केल्या उपरांत सगळे शिवप्रेमी वांगडा येवन तांच्यांनी व्हड बोवाळ केलो। लोकांनी रागाच्या भरार 3 दुकानांय फोडली। ह्या घडणुकेची कारवाय करतले अशें उतर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हाणें घडणूकथार शिवप्रेमींक दिली। आता न्ही आमी थंय सगळीं आशिल्लीं पळय करसवाड्याक सकाळच्यान हे 3 जाण आमच्याच बरोबर भोंवताले आनी आमकां खंय तरी मनांतल्यान फील जातालें की हे लोक आमच्याच बरोबर रावन आमची मजा पळयतात म्हणून। आनी आमी सगळे गेली थंयच्यान गेले उपरांत थोड्या वेळान आमकां फोन आयलो की थंय सस्पिशियस अशे 3 मनीस भोंवतात म्हणून कांय लोकांनी इन्क्वायरी केली। इन्क्वायरी केल्यान ताका विचारलें तुमीच मोडला मरे हो, तेतलो एकट्यान कन्फेस केलें हय म्हणून। आनी ताणें 2 जाणांची नांवां तांकां तेंचेर हात घालपाक काही कार्यकर्ता इतल्यान ते पळोवन रेस्टॉरंटात घेतले पण तांकां धरलें आनी तांकां पुलीस कस्टडीन दिल्ले आसा। सो आमचो आतां इतलीच मागणी आसा की तांकां एकदम म्हणजे स्ट्रिक्ट सारकें स्टर्न पनिशमेंट मेळटा ताकी आनीक दुसरें PD investigation and will ensure that as per legally what all the maximum punishment which can be given to them, we will do investigation according to that. या बाबतीत हांव एकूच कमेंट करता, ह्या इश्यूचो आनी फादर बॉलमॅक्साचो इश्यूचो कांय संबंध ना। हो इश्यू सेपरेट तो इश्यू इन्वेस्टिगेशन आसा ते मॅटर ऑलरेडी कोर्टाच्या अंडर आसा. द मॅटर विच इज अंडर द कोर्ट वी डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दॅट.
लेट द ऑथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट. तुम्हीच त्यांना धरून पुलिसाकडे हवाले हय लोकलांनी धरले. कोणी खबर ना खुबशे लोक आले धरपाक. म्हणजे आमकां कळ्ळें न्हू कोण कितें तेंच्यांनी रातचे कोपाक आसा थंय उलयल्ले प्लस तेका एकट्यान कोणें पयलोय मारता आसतना फादर कळ्ळें सकाळीं मात आमी कोणाक सांगूं ना. वी वॉन्टेड प्रॉपर हे कळ्ळें तुका. वी वॉन्टेड द थर्ड पर्सन वॉज मिसींग. ओके ओके एनीथींग एल्स. थँक्यू थँक्स टू ऑल द पळय तांकां आतां ऑलरेडी तांकां ज्युडिशियल कस्टडी मेळिल्ली आसा न्हू. सो तांच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करूं न्ही. आमी आतां परत त्या इन्वेस्टिगेशनान तांकां त्रास करून कांयच अर्थ ना. वी शूड अलाव देम टू डू. वी should follow up with the we will follow up with the investigation. आणि आम्ही तांकां सोडचे ना इतली गॅरंटी. And they have assured us while filing the charge sheet along with me with Natekar Bab and Walke Bab we all will be taken into सगळे फायल करता आमकां दवरतले ते आमकां सगळें दाखयतलें म्हटलां आनी आमकां दाखयनासतना कांयच करचें ना म्हणून. कार्बन उत्सर्जन उणें करपा खातीर राजधानी पणजेक सोलर सिटी करपाची मोख सरकारान दवरल्या. हें धोरण फुडें व्हरपा खातीर पणजेकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले. झिरो करपा खातीर 2050 पर्यंत राज्यांत 100% आरी करप हो आमचो मोख आसा आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा हो मोख कंप्लीट राज्यांत 2050 पर्यंत आरीचेर व्हरपा खातीर गोंयांतले म्हजे सगळे भाव आनी भयणी सरकाराक सातत्यान मदत करतले आनी आमी हो प्लॅन यशस्वी करपाक शकतले. आनी हाच्याच खातीर SGVN आसतले मिनी रत्न ह्या कंपनी कडेन MOU सायन करून थीन मेम्ब्रेन फ्लोटिंग सोलार PV पॅनल्स आसतले किंवा पंप्ड स्टोरेज हायड्रो पॉवर आसतले ह्या संबंधात गोंयांत काम करपाक सुरवात केला. गोंय सोलार धोरणांत आनी नेट मिटरिंग प्रणाली वांगडा ग्रीड कनेक्टेड सोलार प्रणालीच्या छपरा खातीर येवजणेत सहभाग हाडपाचो गोंयांत आरी उत्पादनाचे नवीन मार्ग सोदपा खातीर गोंय सरकार सातत्यात तात्पर आसा. त्याच बरोबर 4 दिसां पयलींच आमी पळयला की पणजे सिटी ही सोलार सिटी जावपाची. फुडल्या 15 ऑगस्टाच्या पयलीं पणजे सिटी ही पूर्णतः सोलार सिटी जावची की रिन्युएबल एनर्जीचेर कन्वर्ट जावची हो मोख आमी दवरला. सगळ्या पणजेकारांनी ताका सहकार्य करचें. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे निमतान राजधानी पणजे सयत म्हापशा, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी शासकीय पावण्यार शिवजयंतीचो दबाजो मनयतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन अशी घोशणा केल्या. म्हापशे, मडगांव, फोंडें आनी वास्को हे 5 मुखेल शारांनी सरकार शिवजयंतीचो शासकीय दबाजो करतले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. सप्तकोटेश्वर धरून फोंडें तालुक्यांतली देवळां सुरक्षीत उरली ती शिवाजी महाराजांक लागूनच. शिवाजी महाराजांनी केल्ले कार्य कोणूच विसरपाक शकना अशें मंत्री रोहन उलयलो. हे वर्स एक्चुअली 350 वर्सां छत्रपती शिवाजी महाराजांची राज्य अभिषेकाची जाली आनी पर्यटन खातें आज सांगपाक उमेदीन सांगूंक सोदता की हे 350 इयर्स ऑफ राज्य अभिषेक जे कंप्लीट जालो ते छत्रपती शिवाजी महाराजांचे योगदान ते चिंतून आमची शिवजयंती जी आसा ती ह्या वर्सा पर्यटन खातें सपोर्ट करून 5 मेन टाउन्स पणजे, म्हापशा, वास्को, मडगांव आनी फोंड्यां साजरो करतले. ही जाणीव सगळ्यांक जावपाची गरज आसा की छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आमची सप्तकोटेश्वर देवळा कडल्यान जी हिस्ट्री सुरू जाली ती पोंडा तालुक्यात समज आज पर्यंत आमची सगळी देवळां आसा जाल्यार ताज्या खातीर थंय उबी आसा. ताजें योगदान फक्त गोंया खातीर न्हय जाल्यार सगळ्यां खातीर आसा तें आमकां सगळ्यांक खबरूय आसा. आनी पर्यटन खातें ह्या वर्सा ल्हानशें कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स द पर्सन छत्रपती शिवाजी महाराज तांची जयंती फुडें व्हरपा खातीर आमी काम करतले. आमची जे पुर्तुगेज तेंपा वयल्यान आमी जे हांगा आयले आमचें अस्तित्व तयार उरलें जाल्यार आमची देवळां गेली पोंडा तालुका पूण उरली साकार पोंडा तालुका. सप्तकोटेश्वर टेम्पल समज जालें जाल्यार फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीर आनी छत्रपती शिवाजी महाराजान केल्लें योगदान कोणूच विसरूंक शकना. गोंयचो एकचार इबाडून उडोवपाचो कोणें यत्न करचो न्ही. गोंयांत धर्मीक तेड निर्माण करपाचो कोणें यत्न करता आसत जाल्यार सरकार ते कशेंच खपोवन घेवचें ना अशी शिटकावणी रोहनान ह्या वेळार दिली. असंतुष्ट लोक येवन नाका आशिल्ल्यो कृती करप आनी एक विविध वेगळेच तरेचें वातावरण करप हें केन्नाच गोंयां पळोवना, गोंयकारांनी पळोवना आनी हो सरकार असले वातावरणाक पांय
फुडें काडून दामून एन्श्योर करतलो की कॉम्युनल हार्मनी इज देर, आनी त्या कॉम्युनल हार्मनी करपाक खंय फुडें वचचें पडलें जाल्यार हो सरकार तशी पावलां काडटलो. गोंयान एका फाटोफाट एक घडिल्ल्या घडणुकांचे फाटभुंयेर मंत्री रोहन खंवटेन केल्ले स्टेटमेंट म्हत्वाचे आसा. आता गोंयचो धर्मीक एकचार तिगून दवरपा खातीर सरकार कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा अबकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीन भायल्यान येवपी आनी गोंयांसावन भायर वचपी पर्यटकांच्यो तशेंच हेर गाडयो पथरादेवी चॅकपोस्टाचेर तपास करतले. बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी आनी हाडपी गाडयांची खर तपासणी करतले. तपासणी केल्ल्या उपरांत बेकायदेशीर सोरो मेळूंक ना अशें पथरादेवी चॅकपोस्टावेले ASI निलेश गावडेन सांगलें. हांगा तुमी कशा पद्दतीन चॅकिंग करता? जेन्ना आमी गाडयो येता तेन्ना गाडयो पयले हात दाखोवन सायडीन घेता. सायडीन घेतल्या उपरांत आमी पळयता सगळी बॅगां चेक करता, बोनेट मागीर सगळें खंय आसा कितें सगळें चेक करता आमी आनी पळयता आनी मागीर सोडटा आमी पळोवन. पूण दिसाक अशें कितें गाडयो मेळटा तुमकां जो अल्कोहोल इलिगली वगैरे करेक्ट? इलिगल अशें कांय मेळना आमकां. एक गोल आसता त्यो पर्सनल आसता न्हू, एक बॉटल प्रत्येक गाडयेक एका गाडयेन सगळे गाडयेन मेळना. पूण एकट्याक कितले बॉटल्स परमिसिबल आसा विथ रिसीट एक्स डिपार्टमेंटाचे? ओके. आनी हालीं अशी मोठी कितें कारवाय बीन जाली जावं मोठे कितें एक्सायज डिपार्टमेंटाक सदींच एक आरोप लागता सर की तुमी सर हांगासर कांय हेका हेल्प करता हे गोश्टीक म्हणून ताका लागून तुमी कशें एन्श्योर करता बाबा गाडयेन सोरो वयचो न्ही गोंया भायल्यान? चिखलेचे हेर पार्क आनी जॉगर्स पार्का मदीं खूब फरक आसा. ह्या पार्काचो नेणट्या जाणट्यां बरोबर सगळ्यांक फायदो जातलो अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. मंगळारा चिखलेच्या जॉगर्स पार्कांत बॉक्सिंग क्लबाचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री उलयतालो. ग्रंथालय धरून हेर वेगवेगळ्यो सुविधा ह्या जॉगर्स पार्कांत उपलब्ध आसतल्यो अशें तांणी सांगलें. Anything that benefits the youth, I want to do. So one such thing is Jeb and Box Club has been given an area in Joggers Park where young people will be trained in boxing because we Goans have been very good boxers. But unfortunately, they never had any place. They never had some place where they could get good coaches and get regular training. That is what is going to happen from here. This is just one of the things, the tip of the iceberg. When the park is actually inaugurated, there will be many such things. The khasiyat ya jagyachi, there is something for everyone of every age, right from a young kid which the mother can keep in that as you enter on the left hand side creche where they can keep the young kid and go for a walk. For senior citizen we have outdoor gym as well as indoor gym. We have a water lagoon. We have a yoga hall next to that. For all ages they can go and do yoga in all seasons. We have a library for senior citizens. Like this, so many other things which I don't want to tell. At inauguration day you will come to know. So this park is a park with a difference. It is not, it is a literally a wow park which we will be wowing the people for a long time of all ages. हो नवो भारत, हो थांबना, हो भारत थकना, हो हारना, हो देश फक्त जिखता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां. ते दिल्लीत लाल किल्ल्याचेर देशाच्या 77व्या स्वातंत्र्य दिसाक तिरंगो हुबयल्या उपरांत उलयताले. आधुनिकतेच्या जोड पालवान देश नवे नवे झेप घेता. आताचो नवो भारत हो आत्मविश्वासान तशेंच संकल्प दवरून पावलां मारता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलां. अगर दुनिया में 70व्या स्वातंत्र्य दिसाच्या फाटभुंयेर गोंयच्या मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघात झेंडावंदन केले. पळयात गोंयभरच्या स्वातंत्र्य दिसाची खिणचित्रां. राष्ट्रीय सलामी देंगे. गोंयच्या इतिहासाचो इतिहास तज्ञांकडल्यान अभ्यास सुरू आसा. बेगीनूच हे डॉक्युमेंटेशन लोकां खातीर उजवाडा काडटले. गोंय स्वयंपूर्ण जालां. गोंयची आर्थीक, शेतकी, उद्देगीक, पर्यटन मळार उदरगत जाता.
डिजिटल माध्यमाच्या जोड पालवान लोकांक बरी प्रशासकीय सेवा दिवप तशेंच सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळोवन दिवपा खातीर सरकारान वेगवेगळी म्हत्वाची पावलां उबारल्यात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। पणजे पोरण्या सचिवालयाच्या सामकार स्वातंत्र्य दिसाची कार्यावळ जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयताले। गोंयांत आमी वेगवेगळे अचिव्हमेंट्स करपाक शकले, तातूंतलेच आमी गोवा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023 आमी पळयता की गोवा IT पॉलिसी आसतली, गोवा स्टार्टअप पॉलिसी आसतली किंवा गोवा टुरिझम पॉलिसी आसतली। हाच्या मार्फत वेगवेगळे ग्रीन इंडस्ट्रीज गोंयांत आमी अट्रॅक्ट करता आणि ताकाच लागून गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयल्या उपरांत अशा पद्धतीच्या हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीक आमी गोंयांत आपयता आणि ताकाच लागून आज गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल 2023 हो कायदो आमी पारीत करून माझ्या सरकारान गोयच्या शेताचे खाजनांचे दायज संवर्धन करपी हाचो ऐतिहासीक निर्णय आमच्या सरकारात घेतलेलो आसा। आमचे गोय राज्य अल्पसंख्याक वित्त विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्त महामंडळ नवी दिल्ली कडल्यान बरी कामगिरी केल्या बद्दल पश्चिम क्षेत्रातल्या राज्यांमध्ये त्याचो 3रो क्रमांक मेळ्ळो ही भोव अभिमानाची गजाल आसा। GST कायदो चालीक लावपाच्या खातीर विविध व्यवसाया कडल्यान प्रलंबित असलेली थकबाकी वसूल करता आसतना गोवा रिकवरी ऑफ एरियस टॅक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अँड अदर ड्यूज थ्रू सेटलमेंट बिल 2023 विधानसभेत आमी पारीत करून गोयच्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक आमी थकाय दिल्या, जेणे करून तांच्यांनी ट्रान्सपरंट बिझनेस करपा खातीर गोय सरकार बरोबर सदोदीत कार्यरत रावचे हे आमी तांच्या लागीं मागता। वेगवेगळ्यो नोंदी तयार करपा खातीर सरकारी आस्थापनांतल्यान मॅनेजमेंट अँड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स हाच्या खातीर गोय सरकारान द गोवा पब्लिक रिकॉर्ड बिल 2023 हे संमत केला आणि सगळ्या खात्यांमध्ये ही नोंदी सांबाळपा खातीर मार्गदर्शन करपी आमी आता पळयता की सगळे रिकॉर्ड्स जर मेंटेन करतले आसत जाल्यार आमकां द गोवा पब्लिक रिकॉर्ड बिल 2023 हे बिल गोयच्या विधानसभेत पारीत करून एका प्रकारे अशा पद्धतीचे रिकॉर्ड मेंटेनन्स करपा खातीर सगळ्यांचेर आमी बंधनकारक केल्ले आसा। त्याच प्रमाणे द गोवा एन्शियंट अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स एक्विजिशन अँड प्रिजर्वेशन बिल 2023 हे विधानसभेत आमी पारीत केले आणि पहिलेच फावटी हे विधानसभेत संमत जाल्ल्या बिला पासून आमी पळयता की ताका लागून आमचो ऐतिहासीक नोंद आमचे ऐतिहासीक पुरावे वेगवेगळ्या राज्यांत आसतले, देशांत आसतले किंवा परदेशांत आसतले हे हाडपा खातीर आमी हो कायदो पारीत केला आणि हाच्या फुडें इतिहास संशोधकांक जाचेर हिस्ट्रीचो अभ्यास करपाचो आसा, वेगवेगळ्या विशयांत PhD करपाची आसा, तांच्या खातीर द गोवा एन्शियंट हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड एक्विजिशन अँड प्रिजर्वेशन बिल 2023 हे खूब कामाक येतले आणि गोंयचो खरो इतिहास लोकां समोर हाडपा खातीर ते सातत्यात अशा पद्धतीचे PhD स्कॉलर्स वावुरतले हेजी म्हाका गर्व आसा। दैनिक गोमंतक कार्यालयात 15 ऑगस्टाच्या फाटभुंयेर झेंडावंदन केलें। गोमंतकाच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी मेळून झेंड्यांक मानवंदना दिल्यो। पळोवया गोमंतकान साजरो केल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाचे कांय खिणचित्र। हैदराबादातल्या रामोजी फिल्म सिटीचे धर्तरेचेर गोंयानूय फिल्म सिटी उबारतले। गोंयान फिल्म सिटी उबारपा खातीर सरकारी पावण्यार यत्न चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। ही फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी सारकीच आसतली, पूण ती आकारान ल्हान आसतली। नोव्हेंबरान इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 53वे गोंयांत जातलें, बट ताज्या पयलीं आमी चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हे फावटी सावथ गोवात घेवपाचो आमचो विचार आसा। चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवलूय गोंयांतल्या मडगांवांत सावथ गोंयांत आमी चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल घेता। ताज्या भायर फिल्म सिटी गोंयांत जावपाची मोमेंट आमी सुरवात केला। गोंयांत फिल्म सिटी जातली। रामोजी फिल्म सिटी पळोवपाक आमी हैदराबाद वता। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म सिटी। म्हाका योगायोगान एकदां पळोवपाची संद मेळ्ळी। 2 दीस सिटी पळोवपाकूच लागता, 2 दीस। येदी व्हडली रामोजी फिल्म सिटी आहा। हांवें 1 दीस पूर्णता भोंवून पळयली आणि तेज्या वेळान तितूंतलो व्याप आनी कितले लोक आसता हे कळ्ळें।
मुंबय सारकेल्या ठिकाणी बारीक फिल्म सिटी आसा, बट सगळ्यात व्हडली फिल्म सिटी म्हणजे त्याच धर्तीचेर एक ल्हानशी फिल्म सिटी आमी गोंयांत एस्टाब्लीश करता, वीच इज अगेन सरकाराचो प्रयत्न सुरू आहा. सरकारान एक पावल फुडें मारलां आनी अशा पद्दतीन वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करपा खातीर आमचो प्रयत्न सुरवात आसा. मंगळारा जाल्ल्या वार्का पंचायतीच्या बाल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान चर्चा जाली. वार्का पंचायत वाठारांत जावपी विजेची समस्या सोडोवची, तशेंच ग्रंथालय, इंडोर खेळा संकुल आनी फुटबॉल मैदान उभारचे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. मजगती विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो मागणी निश्चितूच पुराय करपाचो यत्न करतले अशें सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी आश्वासन दिलें. आज आमगे वार्का विलेज पंचायत आमगे फर्स्ट टायम हिंगा बाल सभा केल्या, आमी कंडक्ट केल्या. सो आमी थोडे भुरगीं आज थोडी जायली आनी हेजे मुखार भुरग्यांक सांगिल्लें आनी भुरगीं आमकां जाय म्हणून हिंगा पंचायतीन लायक कितें कितें ग्रिवियन्सीस ऑर सजेशन आनी कितें तें कितें रिक्वायरमेंट्स जाय ते आमी तांकां विचारलें. सो बेजिकली भुरग्यांक अशें कितें डिमांड्स आशिल्ले? डिमांड ती म्हणटाय लायक आमकां पीटी पिरियड एक जावो एक आहा म्हणटाय ती. सो लायक दे वॉन्ट मोर आउटिंग आउटडोर स्पोर्ट्स आनी तांकां इंडोर स्पोर्ट्साचेय मागीर तें आमकडे आनी तेगे इशू आनीक आहा लायक इलेक्ट्रिसिटी पोतून वयता म्हण. लायब्ररी बीन कितें जाल्ली आनीक तांकां लायब्ररी आहा तेंकडे, बट तांकां सर्टन बुक्स नाय तेंकडे. वार्कीच्या पंचायतीन आज पयलेच फावटी एक बाल ग्रामसभा आमी आज घेवन हाडली आनीक बरेच सुमार 30 तरी भुरगीं येवन पार्टिसिपेट जाली. आनी आमी प्रोग्राम जे भाशेन तो केल्लो की सुरवातेक आमी आमचे बाय फ्लावियान तांकां बाल ग्रामसभाचे इम्पॉर्टन्स एक्सप्लेन केलें भुरग्यांक. तशेंच उपरांत आमचे 5 मेंबर शरण आलेमा ड्रग एडिक्शना बदली तेणें बरो टॉक दिलो भुरग्यांक, द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एडिक्शन इन देयर लायफ्स. तशेंच हांवें बी एक प्रेजेंटेशन केलें वेस्ट मॅनेजमेंट, इम्पॉर्टन्स ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर. उपरांत आमी भुरग्यांक इन्वॉल्व केले. भुरग्यांक आमी वी इन्वायटेड क्वेश्चन्स एंड ग्रिव्हन्सीस फ्रॉम दी स्टुडंट्स आनी पार्टिसिपेशन वॉज व्हेरी गुड. वी आर व्हेरी हॅपी दॅट चिल्ड्रन केम फॉरवर्ड आस्किंग क्वेश्चन्स. आनी मुद्दे जे डिस्कस जाले म्हणटा ते भुरग्यान जे रेज केले म्हणटा ते इलेक्ट्रिसिटी. स्कूल चलता आसतना जायते पयसा लायट वयता आनी इट इज अ फॅक्ट. आनी आमचे बॉडी वी आर वर्किंग ओवर टायम टुडे टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. वी आर वर्किंग अलॉंग विथ दी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर आनी आमी वायर बी आहा ते चेंज करतले बिफोर दीस इयर. म्हाका दिसता जायतो इम्प्रुवमेंट जातलो इलेक्ट्रिसिटी बदली. तशेंच दे स्पोक अबाउट अ लायब्ररी, कित्याक वार्का एंटायर बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसी बरी व्हडली लायब्ररी ना, कलेक्शन ना. स्कुलांत आसा लायब्ररी बट द बुक कलेक्शन इज लो. दिस वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द पंचायत बाय दी स्टुडंट्स. ओके. तशेंच आनी एक भुरग्यांक स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आमकां जाय म्हणल्या, इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी स्पेशली फॉर द गर्ल्स. They have suggested that we have an indoor sports facility. As a panchayat body, we are on the lookout for space, land. आमचे कडेन जमीन ना, म्हणटकच हो बी वावर आमी भुरग्यांचो मुद्दो जो वयर हाडलो आहा तेजेर आमी वावर करतले and we will try to deliver this. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगात सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच फायद आवाज गोंयचो हे बुलेटिन खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.